नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। आदले प्रधानमंत्री भारतरत्न सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या जन्मशती निमतान देशभर जाल्यो कार्यावळी। नवी दिल्लीत सदैव अटल स्मृतीस्थळाचेर राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि प्रधानमंत्र्यांनी ओपली आर्गां। मध्य प्रदेशातल्या खजुराहोत आयोजित केल्ल्या केन बेतवा राष्ट्रीय न्हंय लिंक परियोजनेचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बसयलो बुन्यादी फातर। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रकल्पाचे लेगीत केले उक्तावण। नाताळाच्या परबे निमतान राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती हांचे सयत मानेस्तांनी भेटयली परबी। गोंयांत लेगीत जाल्यो कार्यावळी। अटल बिहारी वाजपेयी जन्मशती निमतान मयेत खासा कार्यावळीचे आयोजन। सीएम मजत निधींतल्यान लाभार्थ्यांक आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी केले धनादेशांचे वितरण। आणि खेळात क्रिकेट वडोदरात जाल्ल्या बायलांच्या आयसीसी अजिंक्यपद क्रिकेट माळेंतल्या दुसऱ्या सामन्यात भारतान वेस्ट इंडीज पंगडाचेर 115 धांवड्यांनी मेळयले जैत। आणि आता खबरो विस्तारान। आदले प्रधानमंत्री भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या जन्मशती निमतान नवी दिल्लीतल्या सदैव अटल ह्या स्मृतीस्थळाचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पुष्पचक्र घालून तांकां आर्गां ओंपलीं। आदले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला, केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांचे सयत हेर फुडाऱ्यांनी लेगीत सर्गेस्त वाजपेयी हांकां आर्गां ओंपल्यां। ह्या वेळार भारतरत्न वाजपेयी हांकां स्वरांजली ह्या सांगीतीक कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान श्रद्धांजली उक्तायली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या जन्मशती निमतान मध्य प्रदेशातल्या खजुराहो हांगा आयोजित केल्ल्या देशातल्या पहिल्या म्हत्वाकांक्षी आणि भोउद्देशीय केन बेतवा राष्ट्रीय न्हंय लिंक परियोजनेचो बुन्यादी फातर बसयलो। प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रकल्पाचे लेगीत उक्तावण केले। भारतीय जनता पार्टी खातीर सुशासन फक्त एक दिसाची कार्यावळ न्हय, जाल्यार ती पुराय सरकारची वळख आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत ह्या वेळार सांगलें। जब देश में अटल जी की सरकार बनी तो उन्होंने पानी से जुड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए गंभीरता से काम शुरू किया था। लेकिन 2004 के बाद उनके प्रयासों को भी जैसी अटल जी की सरकार गई, वो सारी योजनाएं, सारे सपने ये कांग्रेस वालों ने आते ही ठंडे बस्ते में डाल दिया। या कार्यावळीत मध्य प्रदेशाचे राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुखेलमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री CR पाटील आणि हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले। भारतीय जनता पक्षाची सरकारा लोकां खातीर समर्पित आसात। अटल बिहारी वाजपेयी हे सुशासन आणि जनसेवे खातीर सदांच आमचे प्रेरणास्रोत आसात अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें। सच्चे सेवक को भुला दिया गया। और अब मैं बताता हूं, देश आजाद होने के बाद भारत की जल शक्ति, भारत के जल संसाधन, भारत में पानी के लिए बांधों की रचना, इन सब की दूरदृष्टि किसी एक महापुरुष को क्रेडिट जाती है तो उस महापुरुष का नाम है बाबा साहब आंबेडकर। मध्य प्रदेशाच्या भोंवडेर आशिल्ल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर या देशातल्या पहिल्या सोलर उर्जा प्रकल्पाचे लोकार्पण केले। या कार्यावळीत तांणी 1153 अटल ग्राम सुशासन भवन इमारतींचो बुन्यादी फातरूय बसयलो। प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी भारतरत्न सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या यादीचेर एक खासा टपाल तिकीट वितरावीत केले। या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे उलोवप जालें।
यहां के किसानों, यहां की माताओं बहनों ने बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष किया। ये हालात क्यों बने? क्योंकि कांग्रेस ने कभी जल संकट के स्थायी समाधान के बारे में सोचा ही नहीं। नातालाची परब आयज भारतासयत संवसारभरात व्हडा उर्बे उमेदीन आणि श्रद्धेन मनयतात। काल राती उसरा मेरेन इगर्जींनी खासा प्रार्थना सभांचे आयोजन केल्ले। हाचे खातीर इगर्जी, चर्ची, कपेलां आणि खुरिसांचेर व्हडा प्रमाणात रोषणाय केल्ली। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी लोकांक नाताळा निमतान परबी भेटयल्या। मोग आणि सद्भावनेची प्रभू येशू ख्रिस्ताची शिकवण सगळ्यांनी आपणावया अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या संदेशात म्हळां। उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी लेगीत नाताला निमतान लोकांक परबी भेटयल्या। नाताळाची परब म्हळ्यार पुराय मनीस जातीक आशा, करुणा आणि एकवटाचो संदेश दिता अशें उपराष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशात म्हळां। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह हांणी आयज नवी दिल्लीत 10,000 परस चड नव्या नोंद जाल्ल्या भोउद्देशीय सहकारी संस्थांचें लोकार्पण केलें। तातूंत पशुपालन आणि नुस्तें उद्देगाशी संबंधित संस्थांचो आस्पाव आसा। ह्या वेळार उलयतना तांणी मोदी सरकार सहकारिता मळाचेर उर्बा दिता आणि ताका लागून गांवगिऱ्या वाठारांतली अर्थवेवस्था अदीक सक्षम जातली असो हावेस उक्तायलो। सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद सबसे बड़ा काम हमने किया सभी पैक्स का कंप्यूटराइजेशन करने का, और कंप्यूटराइजेशन के आधार पर पैक्स के साथ 32 प्रकार की नई नई गतिविधियों को जोड़ने का काम किया। तो हमने पैक्स को मल्टी डायमेंशनल कराया, उनको भंडारण के साथ जोड़ा, खाद के वितरण के साथ जोड़ा, गैस के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जोड़ा, उनको फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जोड़ा, जल वितरण के साथ जोड़ा। ये कम्युनिटी सर्विस सेंटर भी बने, वहां रेलवे का भी बुकिंग हो सकता है, एयरलाइन का भी बुकिंग गांव से ही हो सकता है, और ढेर सारी सुविधाओं को हमने पैक्स के साथ, प्राथमिक डेयरी के साथ और प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति के साथ जोड़ने का काम किया है। देशातल्या कांय राज्यपालांच्यो काल नव्यान नियुक्त्यो केल्यात। बिहारचे राज्यपाल, गोयचे सुपूत आदले सभापती राजेंद्र आर्लेकर हांकां केरळचे राज्यपाल म्हूण नियुक्त केल्यात। केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हांची बिहारचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती जाल्या, तर आदले केंद्रीय घर सचिव अजय कुमार भल्ला हांची मणिपूरचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती जाल्या। आदले केंद्रीय मंत्री जनरल व्ही.के. सिंग हांची मिझोरमचे राज्यपाल, तर मिझोरमचे राज्यपाल हरिबाबू कंबमपती हांची ओडिसाचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती जाल्या। मजगती ओडिशाचे सध्याचे राज्यपाल रघुवर दास हांणी आपल्या पदाचो राजीनामो दिला। आणि खबरापत्रांत आता घेऊया एक ल्हानसोच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 चैनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। भारतीय जनता पक्षाचे संस्थापक तशेंच देशाचे धावरत्न सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेयी हांची 100वी जयंती सांगे मतदारसंघातल्या बूथ पावण्याचेर व्हडा श्रद्धेन मनयली। सांगे भाजप मंडळाच्या वतीन सांगे भाजप कार्यालय
कार्यालयात आयोजित कार्यावळीत नगराध्यक्ष अर्चना गावकर, मंडळ सरचिटणीस राजेश गावकर, उपनगराध्यक्ष सय्यद इक्बाल, नगरसेवक संतीक्षा गडकर, संगम नाईक, शक्ती केंद्र मुखेली सूरज साळगावकर, भावेश सतरकर, बूथ अध्यक्ष ज्ञानेश्वर, सुरेश, अंकुश, दिनेश आणि हेर पक्ष कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले। आयचो दीस हो देशभरात सुशासन दीस म्हणून मनयता। ह्या वेळार मंडळ सरचिटणीस राजेश गावकर हांणी सर्गेस्त वाजपेयी हांकां आर्गां ओंपलीं। कृषी आधार कार्ड आसूं किंवा रोड जे आहे नितीन गडकरी ज्याला रोडकरी म्हणून जेचे नाव वयतात ती संकल्पना जर खरें कोणाची आसली जाल्यार ती आसलेली जे रोड मोठे मोठे रोड जे आमच्या भारत देशामध्ये जातात संपूर्ण देशभर जे रोडाची रोड विणले वयतात जाळे ते तिची संकल्पना जर कोणा आसली जाल्यार ती वाजपेयीची आसली। अणु चाचणी आतांच आमच्या रव्यान सांगिल्ले प्रमाणे अणु चाचणी आसतली वेगळ्यो वेगळ्यो खुबशे अशे संकल्पना घेवन ते फुडें गेल्ले। फक्त आयज आमी राजकारण कशें करतात आयज मागीर जर पंचायत पडटली जाल्यार हांव कोणाक जाल्यार सांबाळून दवरता, आयज चेअरपर्सन पडटा जाल्यार कोणाक कितें कशें हाडपाचें ह्या दृश्टीकोनांतल्यान आमी पळयतात। पूण अशें व्यक्तिमत्वाचे अशें नासले कारण एक मतान 1996 जेन्ना सरकार पडलें फक्त एक मताधिक्यान आमचें सरकार पडलें, युतीचें सरकार आसलें। पूण त्या वेळाचेर तेणें स्पश्टपण सांगलें की आपल्या असली सरकार चलोवपाची गरज ना, आपूण तुटलो आपण कोणा मदीं वागची ना आणि अशी एक मतान जर सरकार पडले जायत आपल्याक कसली हरकत ना कारण आपल्या ध्येय धोरण फुडें घेवन वचपाचें आसा। बरे दृश्टीकोनांतल्यान बरो भारत एक सुदृढ भारत तयार करपाचो आसा। देशाच्या हेर भागाप्रमाण दिवचल तालुक्यातल्या मये गांवांत लेगीत देशाचे आदले प्रधानमंत्री भारतरत्न सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या जल्म शताब्दी निमतान खासा कार्यावळींचे आयोजन केल्ले। मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी वाजपेयी हांच्या प्रतिमेक फुलांचो हार घालून तांकां आर्गां ओंपलीं। ह्या निमतान आयोजीत कार्यावळीत तांचे हस्तुकी सीएम मजत निधींतल्यान लाभार्थ्यांक धनादेशांचे वितरण लेगीत जालें। भारतरत्न सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेयी हांणी दाखयिल्ली शिकवण फुडल्या पिळगेक देशाच्या उदरगती खातीर लावकारक थारतली असो विश्वास ह्या वेळार आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी उक्तायलो। अटल बिहारी वाजपेयी यांचो जन्मदीस पूर्ण देशभर मोठ्या आनंदान आमी धूमधडाक्यान साजरो करतात। अशा व्यक्तिमत्वांनी ज्यांच्यानी भारतीय जनता पार्टीचो पांयार रचयलो, भारतीय जनता पार्टीची मुहूर्तमेढ त्यांच्या विचारांनी जाली आणि आयज हो जनसंघा पासून भारतीय जनता पार्टी हो एक मोठो जगातलो सगळ्यात व्हडली पॉलिटिकल पार्टी जाल्ली आसा। त्यांच्या कष्टामुळे आयज सबंद देशभर आणि सबंद जगभर या पार्टीची नामना उंचावलेली आसा। त्यांच्या कामामुळे त्यांनी हो पक्ष बांधणी करपाक लागून काम केलें त्याबद्दल सगळ्यांनी आमी त्यांची आठवण करप ही आयज आमची दिलेली श्रद्धांजली आसता। संवसाराच्या हेर भागाप्रमाण फोंड्या लेगीत ख्रिस्ती भावांनी व्हडा उमेदीन आनी श्रद्धेन नाताळाची परब मनयली। ह्या निमतान फोंड्याच्या माउंट कार्मेल चॅपल आनी सेंट एन्स चर्च ह्या इगर्जेन खासा प्रार्थना सभांचे आयोजन केल्लें। इगर्जेच्या वाठारांत आकर्षक विद्युत रोशणाय आनी प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या जल्माच्या देखाव्याचे पारंपरीक पद्धतीचे गोठे लेगीत तयार केल्ले। सेंट एन्स चर्चचे फादर हांणी ह्या परबे निमतान खासा माहिती दिली। गोंयांत नाताळाची परब व्हडा श्रद्धेन आनी उमेदीन मनयतात। काल मध्यानराती उपरांत प्रार्थना सभांचे आयोजन केल्लें। नाताळ आनी नव्या वर्साक येवकार दिवपा खातीर देश विदेशांतल्यान लाखांनी पर्यटक गोंयांत पावल्यात। हे पर्यटक वेगवेगळ्या चर्चींक भेटी दिवन चर्चीच्या मुखार तयार केल्ल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या जल्म देखाव्याचे व्हडा उमळशिकेन दर्शन घेतात। कांय पर्यटक फोटो लेगीत काडटात। व्हडा संख्येन पर्यटक आयिल्ल्या कारणान वेवसायिकां मदीं समाधान पातळ्ळां। आयच्यान नव्या वर्साच्या येवकारा मेरेन वेगवेगळ्या सुवातांचेर खासा संगीत रजनींचे आयोजन केलां। कांय सेलिब्रिटी लेगीत गोंयांत पावल्यात। कायदो आनी सुवेवस्था राखपा खातीर बंदोबस्त दवरला। संवसाराच्या हेर भागाप्रमाण फोंड्या लेगीत ख्रिस्ती भावांनी व्हडा उमेदीन आनी श्रद्धेन नाताळाची परब मनयली। ह्या निमतान फोंड्याच्या माउंट कार्मेल चॅपल आनी सेंट एन्स चर्च ह्या इगर्जेन खासा प्रार्थना सभांचे आयोजन केल्लें। इगर्जेच्या वाठारांत आकर्षक विद्युत रोशणाय आनी प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या जल्माच्या
देखाव्याचे पारंपारीक पद्धतीचे गोठे लेगीत तयार केल्ले. सेंट एन्स चर्चीचे फादर हांणी ह्या परबे निमतान खासा माहिती दिली. आयज आमी जेजूच्या जल्माची परब करता. जेजूच्या जल्माची परब म्हणल्यार देव आमचे सोबी येता. जेजूचे दुसरे नाव जावन आसा इमॅन्युएल, गॉड इज विथ अस. देव आमचे सोबे आसा आनी होच देव आमचे सगळे सोबे आसा. तर जेन्ना जेजूचो जल्म जालो, सगळे ऑल दी एंजल्स दे sang ग्लोरी टू गॉड इन द हायेस्ट अँड पीस ऑन अर्थ. मोहिमा देवाक स्वर्गी आनी शांती संवसारांत. तो देव येता तो आमकां शांती, मोग, सोबस्काय, बरेपण हाडटा. आनी हो देवाचे बरेपण आमचे मदें सगळ्या सोबे दिसूंक जाय. आमी ते वांटूंक जाय. आनी हो देवाचो उपकार आमचे सोबे आसा. आमच्या बायबलान म्हणलेलें आसा म्हूण की देवान मनशाक आपल्या सारको रचलो, आपल्या उपकारान रचलो. तर देवान तुमकां, म्हाका, आमकां सगळ्यांक तेच्या उपकारान रचलेलो आसा. तर देवाचो उपकार म्हाका पळोवंक म्हज्या मदें आनी तुज्या मदें. तर कसलोच वाद विवाद ना, कांयच ना. आमच्या मदें सदांच मोग आसता. बेटी बचाव बेटी पढाओ मोहिमेची सुरवात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 22 जानेवारी 2015 वर्सा केल्ली. चलयां खातीर आशिल्ल्या येवजण्यां सुदार करप तशेंच जागृताय निर्माण करप हो ह्या मोहिमेचो मुखेल हेत आसा. ह्या येवजणेक लागून पुराय जिणेंत शिशु लिंग प्रमाण समान दवरपाक मजत मेळटा तशेंच बायलांचें सशक्तीकरण करपाकूय बळगें मेळटा. ह्या येवजणे खाला सुकन्या समृद्धी येवजण चलयां खातीर अर्थीक सुरक्षा दिता. ह्या मोहिमे खातीर पर्वतारोही भावना डेहरिया मिश्रा आनी तिची चली सिद्धी मिश्रा हांकां ब्रँड एम्बेसिडर म्हणून नियुक्त केल्यात. आणि खबरापत्रान आता घेऊया एक लहानसोच विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. किसी एक फिल्म में मैं इस लड़की से गाना गवाऊंगा. लाजवाब, माइंड ब्लोइंग. सरों का एकलव्य सीजन 2 जल्द आ रहा है सिर्फ डीडी नेशनल पर. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. पणजेंतल्या कृष्णदास श्यामा राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय आणि कला आणि संस्कृती संचालनालय हांच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या 4 दिसांच्या पुस्तक महोत्सवाक वाचप्यांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. ह्या महोत्सवात चड करून तरणाट्यांचो तंत्र विशयक ग्रंथ वाचपाचो कल चड दिसतालो. तशेंच इंग्लीश आणि मराठी कथा आणि कादंबऱ्यो हांच्या खरेदीक लेगीत बरो प्रतिसाद मेळिल्ल्याचें कांय पुस्तक विक्रेत्यांनी सांगलें. ह्या महोत्सवाक गोंयच्या वेगवेगळ्या भागांतले पुस्तक विक्रेते आणि प्रकाशक तशेंच पुणे, मुंबय, दिल्ली आणि हेर शारांतले नामांकीत प्रकाशन संस्था आणि वितरक आस्पावीत जाल्ले. ल्हान भुरग्यां खातीर लेगीत ह्या महोत्सवात पुस्तकां उपलब्ध आशिल्ल्यान तांची बरीच गर्दी दिश्टी पडटाली. दिल्लीतल्या आप सरकारान संजीवनी आणि महिला सन्मान येवजणे संदर्भात खबरापत्रांत नोटीस जारी करून ह्या येवजण्यांक लागून लोकांची दिशाभूल जावची न्हय अशें सूचित केलां. दिल्लीत अश्यो येवजण्यो चालीक ना असो दावो दिल्ली भारतीय जनता पक्षाचे मुखेली वीरेंद्र सचदेवा हांणी केला. एक योजना जो संजीवनी कैबिनेट में आई नहीं, जिसका कोई कानूनी अस्तित्व नहीं है, आप उसे मुख्यमंत्री की योजना कैसे कहकर उसके नाम पर कैसे जनता का डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, ये हैरान करने वाला है. ये जो रीपैकेजिंग होती है ना स्कीम्स की, अरविंद केजरीवाल उसके मास्टर हैं. जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां वहां महिला सम्मान और बच्चियों के नाम पर इस तरह की योजनाओं को
अमली जामा पहनाया गया है, पैसे दिए गए हैं और कानूनी प्रावधान के तहत दिए गए हैं। इस तरह से नहीं दिए गए कि सरकार को विज्ञापन निकालना पड़ता है और बताना पड़ता है कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। 2024 वर्सामेरेन भारतातल्या दरेका गावातल्या घरांत जाय तितले आणि नितळ उदक पुरवणेची मोख दवरून भारत सरकारान जल जीवन मिशन या मोहिमेची सुरवात केली। उदकाचो फेरवापर, उदका संवर्धन आणि पावसाचे उदक जमनीत जिरप हाचे विशीं लोकांमदी जागृताय पातळप होवूय मोहिमेचो खासा उद्देश आसा। शिक्षण आणि संपर्क हे या मोहिमेचो मुखेल वाटो आसात। मुंबईतल्या वांद्रेतल्या माउंट मेरी चर्च आणि माहीम चर्च संकुलात नाताळा निमतान खासा प्रार्थना सभांचे आयोजन केले। या वाठारात व्हडा प्रमाणात गोंयकार राबितो करून आसात। तांणी या प्रार्थना सभांनी व्हडा श्रद्धेन वांटो घेतलो। माउंट मेरी चर्चीचे फादर रॉबिन हांणी नाताळा निमतान परबी भेटयल्या। योगायोग आहे, कारण आज बुधवार आहे आणि आमचे श्राईन जे आहे ते नित्य सहायक माता म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्ताची माता तिला डेडिकेट केलेलं आहे आणि आज तिच्याकडे आणि प्रभू येशूकडे ते मध्यस्थी करण्यासाठी आलेले आहेत। आणि आज जो सण जो आहे तो आनंदाचा सण आहे आणि आमच्या जीवनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त या सणाद्वारे सतत आनंद निर्माण करत असतो आणि विशेष करून भरपूर लोक जे वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत ते एकत्र येतात आणि ह्या सणाच्या दिवशी त्यांचा आनंद जे आहे तो द्विगुणित करतात। उत्तर प्रदेशातल्या संभलात सुरू आशिल्ल्या उत्खननात भारतीय पुरातन सर्वेक्षण विभागाक 13 सोपणां आणि 4 गल्ल्यो सापडिल्ल्याचे दिश्टी पडलां। फाटल्या कांय दिसांसावन सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाप्रमाण संभलातले उत्खनन ASI वरवीं सुरू आसा। हे विशयी खात्याच्या अधिकाऱ्यान अधिक माहिती दिल्या। अगर स्वतंत्रता संग्राम के पहले की बात करें उस समय इसका अस्तित्व बताया जा रहा है। हालांकि अभी ये जांच का विषय है। आज ASI की 2 सदस्यीय टीम यहाँ पर पहुंची। टीम ने वहां पर सैंपल कलेक्ट किए और अब सैंपल कलेक्ट करने के बाद जो उम्मीद जताई जा रही है, चाहे प्राचीन शिव मंदिर की बात की जाए, चाहे 19 स्तूपों की बात की जाए या 5 जगह जो ASI की टीम ने सर्वे किया था, 3 या 4 तारीख को टीम हो सकता है कि अपनी रिपोर्ट सबमिट करे और रिपोर्ट के सबमिट होने के बाद से ये तय हो पाएगा कि इन तमाम चीज कितनी पुरानी है, इनका इतिहास क्या रहा है और उसके बाद से संभल में कई सारी जो इसका पौराणिक महत्व है वो निकलकर सामने आएगा। संभल चूंकि पौराणिक तौर पर देखा जाए बेहद महत्वपूर्ण माना गया है हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार और भविष्य में भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार यहाँ पर होगा और ऐसे में संभल के पौराणिक महत्व को एक एक को छुपाया गया या एक एक पर कब्जा किया गया। सारी चीजें निकलकर बाहर आ रही हैं। जम्मू काश्मीराच्या पूंछ जिल्ह्यात काल भारतीय लष्कराचे एक वाहन देंगणात कोसळून जाल्ल्या अपघातात 5 जवानांक मरण आयिल्ल्याची खबर भारतीय लष्कराच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या। अपघाता उपरांत बचाव कार्य अजून मेरेन सुरू आसा। या वाहनांतल्यान प्रवास करपी हेर जवान लेगीत या घडणुकेंत जखमी जाल्यात। ताचेर लष्करी रुग्णालयात उपचार सुरू आसात।
नवी दिल्लीत आज राष्ट्रीय लोकशाय आघाडी म्हळ्यार एनडीएची बसका जावपाची आसा। भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या मुद्द्या सयत एक देश एक वेंचणूक ह्या विशयाचेर चर्चा जावपाची शक्यताय आसा। फुडल्या वर्सा जावपी दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेचेर आनी हेर मुद्द्यांचेर लेगीत ह्या बसकेंत चर्चा जातली अशी माहिती सुत्रांनी दिल्या। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा हांचे सयत हेर पदाधिकारी ह्या बसकेंत वांटो घेतले। आणि खेळांत क्रिकेट वडोदरा हांगा सुरू आशिल्ल्या ICC अजिंक्यपद बायलांच्या क्रिकेट माळेंतल्या दुसऱ्या सामन्यांत भारतान वेस्ट इंडीज पंगडाचेर 115 धांवड्यांनी दणदणीत जैत मेळयलें। हर्लीन देवलच्या दमदार शतकी फलंदाजीक लागून तशेंच सलामीवीर स्मृती मंधाना आनी प्रतिका रावल हांणी 110 धांवड्यांची ह्या वेळार भागीदारी केली। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 23 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आता खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो। आदले प्रधानमंत्री भारतरत्न सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या जल्मशती निमतान देशभर जाल्यो कार्यावळी। नवी दिल्लीत सदैव अटल स्मृती स्थळाचेर राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आनी प्रधानमंत्र्यांनी ओपली आर्गां। मध्य प्रदेशातल्या खजुराहोत आयोजित केल्ल्या केन बेतवा राष्ट्रीय न्हंय लिंक परियोजनेचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बसयलो बुन्यादी फातर। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रकल्पाचे लेगीत केले उक्तावण। नाताळाच्या परबे निमतान राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती हांचे सयत मानेस्तांनी भेटयली परबी। गोंयांत लेगीत जाल्यो कार्यावळी। अटल बिहारी वाजपेयी जल्मशती निमतान मयत खासा कार्यावळीचे आयोजन। CM मजत निधींतल्यान लाभार्थ्यांक आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी केले धनादेशांचे वितरण। आणि खेळांत क्रिकेट वडोदरात जाल्ल्या बायलांच्या ICC अजिंक्यपद क्रिकेट माळेंतल्या दुसऱ्या सामन्यांत भारतान वेस्ट इंडीज पंगडाचेर 115 धांवड्यांनी मेळयले जैत। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या X हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि YouTube चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला जाचें नाव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार। Thank you.